प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. संवसार पडव्याची सगळ्यांक परबी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकारान आयडीसी वरवीं छत्तीसगडात पॉवर डेव्हलपराक दिल्ल्या कोळशाच्या खणीच्या व्यवहाराची म्हायती मागयली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान. प्रकरण खंय पावला आयडीसीकूय ना खबर. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. गोंयकारांनी मनयलो संवसार पाडवो. फांतोडेर उठून उबारल्यो गुडयो. नव्या वर्साक दिलो येवकार. घरादारां तोरणां रांगोळ्यांनी सजलीं. वेगवेगळ्या वाठारांनी काडल्यो प्रभात फेरी. पळयात गोंयकारांचो संवसार पाडवो. बँक डिपॉझिटांच्या बाबतीत चंदीगड आनी दिल्लीन गोंयाक घाले फाटीं. गोंय तिसऱ्या सुवातेर. अर्थीक सर्वेक्षण अहवाला प्रमाण गोंयांत दर मनशा फाटल्यान सरासरी 1,71,000 बँक डिपॉझिट. सर्गेस्त पर्यटन आनी पर्यावरण मंत्री माथानी साल्ढाणाची कूड मेडिकलांतल्यान व्हेली कासावले ताच्या घरा. कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा कासावले सेंट थॉमस चर्ची कडेन सांजे 3 वरांचेर. मुख्यमंत्री पर्रीकारान महत्वाच्या खात्यांच्या मुखेल्यांक घेवन केली पणजे शाराची पळोवणी. मंत्रालयात खासा बसका. शारांतल्या 7 सुवातींनी येरादारी आनी पार्किंगाच्या नजरेन डिसेंबर मेरेन कामां पुराय करपाची मोख. आनी लुसोफोनिया गेम्स जातल्यो थारायल्ल्या प्रमाण 2013 म्हणटा व्हीएम प्रभुदेसाय. सरकारान फेरनिया घेतलो जाल्यार नॅशनल गेम्स मात 2015 मेरेन फुडें वचपाची शक्यताय. आता खबर विस्तारान. छत्तीसगडात गोंय सरकारान आयडीसी वरवीं एका पॉवर डेव्हलपर कंपनीक दिल्ल्या कोळशाच्या खणीच्या व्यवहाराची म्हायती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मागयल्या. सीएजीन उक्ताडार हाडिल्ल्या कोळशा खणीच्या कथीत स्कॅमाच्यो फांन्यो गोंया मेरेन पावले आसपाची शक्यताय प्रुडंटान बेरेस्ताराक खासा रिपोर्टांत उक्तायिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकारान आयडीसीत केल्ल्या व्यवहारात आता लक्ष घालां. मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या छत्तीसगडांतल्या कोळशाच्या खणीचें कितें जालां स्वता आयडीसीक सुद्दां सारकें खबर ना. दिस इज फॉर द स्टेट न्ही. पण कोणाक लिजाक दिले ना कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिले. म्हाका खबर ना. म्हाका आयडीसीकूय खबर ना. ते सगळें काडूंक लायला हांवें भायर. काडूंक लायला कितें आहा तें तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें कितें कितें स्टेटस तातूंत भितर कोण कितले काळे आयला तें म्हाका खबर ना अजून. तें सोदून काडया. सोदून काडटले तुमी. हांवें तरी सुद्दां इंटरव्यून करून ती तितलें केलां. हांव बोवाळ मारलो तेन्ना हांवें मागीर ती मिटींग कमिटी हें जावन एसेंब्लीन हांवें बोवाळ घाल्लो हाजेर. मागीर तांच्यांनी इन्क्रीज केलें तें गोंयाक कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे रॉयल्टी इन्क्रीज केली आनी क्वांटमूय इन्क्रीज केलो गोंयाक. पण बेजिकली इवन तो इन्क्रीज केल्लो कमीत कमी सुरू जावंक जाय आसलो न्ही. स्टार्टूच जावना 5 वर्सां जालीं मरे. प्रोजेक्ट खंय कोळसो काडून विकिना मरे तो. हांव नको म्हाका खबर ना. आज संवसार पाडवो. हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवें वर्स. फांतोडेर उठून गोंयकारांनी गुडी उबारून नव्या वर्साक येवकार दिलो. घरादारां तोरणां आनी रांगोळ्यांनी सजलीं. वेगवेगळ्या वाठारांनी लोकांनी पणट्यो आनी मशाली घेवन प्रभात फेरी काडल्यो. कडुनिंबाची पानां खाली एकामेकाक नव्या वर्साची परबी दिली. पळयात गोंयकारांचो संवसार पाडवो.
डिपॉझिटांच्या बाबतींत चंदीगड आनी दिल्लीन गोंयांक फाटीं घालां. गोंय तिसऱ्या सुवातेर आसा. विधानसभेत दवरल्या त्या आर्थीक सर्वेक्षण अहवाला प्रमाण गोंयांत दर मनशा फाटल्यान सरासरी 1,71,000चे बँक डिपॉझिट आसा. दिल्लीत हो आंकडो 3 लाखां वयर जाल्यार चंदीगडात 2 लाखां वयर पावला. पळयात रिपोर्ट. बँक डिपॉझिटांत गोंयचो देशांत तिसरो नंबर लागता. गोंयच्या 2011-12 वर्साच्या अर्थीक सर्वेंत ही म्हायती दिल्या. गोंय विधानसभेत हालींच मांडिल्ल्या ह्या सर्वेंत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्लींत एका मनशा फाटल्यान 3,16,000 जाल्यार चंदीगडांत मनशा फाटल्यान 2,32,000 बँक डिपॉझिट आसा. गोंयांत डिपॉझिटांचें प्रमाण 1,72,000 रुपया आसा. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1962 वर्सांत गोंयांत फकत 9 कोटी रुपया डिपॉझिट आशिल्ले. 2008-9 वर्सा ही रक्कम 26,045 कोटींचेर जाल्यार 2010-11 वर्सा 34,165 कोटींचेर पावली. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांतली डिपॉझिटां वाडत चल्ल्यात. सप्टेंबर 2011 गोंयांतले बँकांतले डिपॉझिट 40,617 कोटींचे आसले. वेगवेगळ्या वाठारांत गुंतवणूक करपाच्यो संदी वाडिल्ल्यान 2009-10 वर्सा डिपॉझिट 13% कमी जाल्ले. 2010-11 वर्सा ह्या प्रमाणात 16% वाड जाली. 30 सप्टेंबर 2011 ह्या दिसा गोंयांत बँकांच्यो 586 शाखा आशिल्ल्यो. 4,148 लोकां फाटल्यान एक बँक शाखा अशें हें प्रमाण आसा. हेर राज्यांनी हें प्रमाण 5,000 आसा. गोंयांत बँक सेवा सगळ्यांत बरी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री सर्गेस्त माथानी साल्ढानाची कूड शुक्रारा सकाळी मेडिकलाच्या मॉर्गांतल्यान कासावले तांच्या मूळ घरा व्हेली. तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा सांजे कासावले सेंट थॉमस चर्चीकडे पुराय शासकीय पद्दतीन जातले. निमणे यात्रे वेळार येवच करतल्या लोकांक कास्तीक जावची न्हय म्हूण कासावले चर्चीच्या वाठारांत येरादारीची खासा व्यवस्था केल्या. शुक्रारा सांजे माथानीची कूड जीएमसींतल्यान कासावलेच्या ताच्या घरा व्हेली. ह्या वेळार तांचे सोयरे, आमीग आनी हेर लोक व्हडा संख्येन आशिल्ले. शेनवारा सांजे 3 माथानीच्या कुडीर निमणे संस्कार जातले. लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हूण पुलिशेन खासा येरादारी व्यवस्था केल्या. चर्ची मुखार खासा माठव घाला. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाचो वांगडी MJ विजयनान माथानीक आर्गां ओंपली. माथानीन हो राष्ट्रीय फोरम घडयिल्लो. Mathani was a Goan fighter, a crusader for Goa's environment, its fish workers, its people. But for a lot of us, he was much more than that. He was a national figure, somebody who played a very crucial role as the founding member and the founding chairperson of the National Fish Workers Forum. In his 30s, in 1978, he became the first chairperson of the National Fish Workers Forum. And it is our fortune that when he died, he was also the chairperson. 2008-2009, he came back to National Fish Workers Forum at a crisis moment and reunited the coastal unions in all over India. His battle for Coastal Regulation Zone, his battle for Marine Regulation Act, his battle for Traditional Fish Workers Rights Act, these are things that are going to really place him very different than any other politician, but a trade unionist, a mass leader of not just people of Goa, but of all of coastal India. He had a lot to do for Goa, but for all of India also. And the struggling people across the world are going to miss him. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचे खबरांकार सावियो डायस, जेसन सुवारिस आनी चलचित्र खबरांकार रवींद्र दळवी. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.